गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आज दिसभरात खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे एंकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया। ही वसणुकेतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारी पासून सुरू जातली। डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू जो अजून तसोच प्रलंबित आसा। गोंयांत सुद्दां तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता। फुडल्या शिक्षणीक वर्साक सावन उजो पालोवपी दळ आपत्ती वेवस्थापनाचो अभ्यासक्रम जो आसा तो सुरू जातलो। अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता। पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागो निश्चित केल्यात। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभरात घडिल्ल्या महत्वाच्या घडणुकांचो आमी एक धांवतो नियाळ घेवया। सगळ्यांत पयलीं आमी वचूया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। आयची जी म्हत्वाची बातमी आसा ती म्हळ्यार गोंयांत जावपी फिडे बुद्धीबळ वर्ल्ड कप सर्तीक लागून गोंयच्या पर्यटनाक तशेंच अर्थवेवस्थेक चालना मेळटली अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगिल्लें आसा। देखून ही फिडे वर्ल्ड कप सर्त 31 ऑक्टोबर ते 27 नोव्हेंबर ह्या काळात जातली। हातूंत 82 देशांतले वट्ट 206 खेळगडे वांटेकार जातले अशें मुख्यमंत्र्यान हे वेळार सांगिल्लें आसा। तशेंच दुसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार 21 वाठारांत एका न्हंयत एका 55 वर्सां पिरायेच्या बायलेची कूड सापडपाची घडणूक घडिल्ली आसा। देखून थंय आशिल्ल्या एका थळाव्यान तिची कूड न्हंयत उफेताना ताका दिसून आयली। देखून ताणें पर्वरेक उजो पालोवपी दळ तशेंच पुलिशेक हे विशीं कळीत केलें आनी सद्या ह्या बायलेची कूड GMCत पोस्टमॉर्टमा ती धाडिल्ली आसा। देखून ह्यो दोनूय बातमी सविस्तर 7 वरांचेर पळयात। राज्यात गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा। 21 एका 12 लागसार एका 55 वर्सां पिरायेच्या बायलेची कूड जी सापडिल्ली आसा तर थळाव्यान हे विशीं रोखडेच पुलिशेक कळीत केल्लें आसा। हाच्या फाटल्यान कोणाचो हात आसा हें आतां उक्ताडार येतलेंच। तर फुडें आमी वचूया आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन। नरकासुरा दीस म्हणल्यार आयतारा फातोड्ड्या एक शक्ती प्रदर्शन आमदार विजय सरदेसायन आयोजीत केलें आनी तातूंत युरी आलेमा आरजीचे सगळे वेगवेगळे ओपोजिशन लिडर थंय जमिल्ले आनी तातूंत LOP युरी आलेमान एक स्टेटमेंट केलें ते म्हणल्यार ऑपोजिशन डिवायड जालें जाल्यार 33 नरकासूर गोंय काबार करतले अशें तरेचो स्टेटमेंट केलो आनी ताचेर आतां मुख्यमंत्र्यान जाप दिलें की नरकासूर आनी देव कोण हे विरोधकांनी सांगचें। आपूण स्वता देव ह्या भ्रमात विरोधकांनी रावचे न्हय। जनता सर्वस्व आसा आनी तांच्यांनी खंय कितल्याशाच वर्सां सावन जनतेची सेवा केल्या। सो हाचेर प्रतिक्रिया दितना अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें आसा। आनी दुसरी बातमी म्हळ्यार सेगीत फाटले 2 दीस पडिल्ल्या पावसाक लागून दिवचलच्या मया वाठारांतलीं शेतां म्हणल्यार भाग पीक नाशाडी जावपाक लागले। आनीक जर पावस पडलो जाल्यार भात कुसोन वयतली अशी भिरांत शेतकाऱ्यांनी उक्तायल्या। तिसरी बातमी म्हळ्यार काणकोण तालुक्यांतल्या आंबावली खोला दर्याच्या कुशीक एक खाडी आसा आनी ह्या खाडीत दर वर्सा कायाकींग करतात। अंदू आतां पर्यटन हंगाम सुरू जाल्ल्यान कायाकींग करपाक खूब प्रमाणांत पर्यटक येतात आनी थंय गर्दी पडल्या। ही तिसरी बातमी जाली। आनी चवथी बातमी म्हळ्यार खोर्ले रेल्वे पुला कडेन काल राती एका कारीन एका दादल्याक धपको दिल्ल्यान ताका जाग्यारूच मरण आयलें आनी तेणी धपको दिवन कार चलोवप्यान थंयच्यान घडणूक थळावयल्यान पळ काडलो। मजगती पोरणे गोंय पुलिसांनी कार चलोवप्या 8 गुन्यांव दाखल केले। ह्यो सगळ्यो तुमी अपडेट्स आतांच्या बुलेटिनाक पळोवचे। तर उत्तेजान आमकां महत्वाचे अपडेट्स सांगिल्ल्योच आसा। तर फुडें आमी वचूया आमचे सब एडिटर समरिता कडेन। राज्यात आतां सावन 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेची तयारी नेटान चालू आशिल्ल्याच्या नदरेक आयला। नावेली मतदारसंघांतल्यान आतां समाज वावुरपी एडवोकेट प्रतिमा कुतिनोन उमेदवारी लडोवपाची तयारी चालू केल्या। दुसरी बातमी म्हणजे आयतारा होंडा 37 वाठारांत नरकासुराक लावड म्युजीक लायिल्ल्यान वाद निर्माण जाल्लो। त्या उपरांत थंयसरल्या थळाव्यांनी एका दादल्याचे गाडी फोडून ताका जिवे मारपाची धमकी दिलेली। त्या उपरांत आयज मुख्यमंत्र्यान असल्या कर्तूब करप्या आड कडक कारवाय करपाची शिटकावणी दिल्या। ह्यो दोनूय बातम्यो सविस्तर बातमी तुमी गोमंतक टुडे बुलेटिनांत पळयात। तर राज्यात आतां सावनूच 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेची तयारी जी आसा ताका नेट आयिल्लो आसा। तर नावेली मतदारसंघांतल्यान एडवोकेट प्रतिमा कुतिनो ही लढो दिवपाचें हिणें थारायल्लें आसा। पूण ती खंयच्या पक्षाक तेंको दितली तें मात अजून गुपीत आसा। तर फुडें आमी वचूया आमचे न्यूज अँकर दिप्ती कडेन।
तर मडगांव जो कोयराचो प्रश्न उप्राशिल्लो तो सुटावो करपा खातीर दसऱ्या दिसाक वट्ट 1.41 कोटी रुपया खर्च करून खासा 3 गार्बेज कॉम्पॅक्टर जे आसा तांचे उक्तावण भौशीक बांदकाम मंत्री तशेंच मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत हांचे हस्ते उक्तावण केल्ले. मात ह्या तिनांतलो एक ट्रकाचे जे मशीन आशिल्ले तातूंत कांय तरी तांत्रीक बिगाड जालो, तो बी एका सप्तका भितर. देखून प्रशासन जे आसा ते अशा हातूंत भितर गुंतवणूक करचे पयलीं तपासणी करना काय कितें असो प्रश्न जो आसा तो काँग्रेस फुडारी सावयो कुतिनोन उप्रासला. तशेंच हे गार्बेज कॉम्पॅक्टर जे आसात ते पुण्या साकून एका कंपनी कडल्यान मागोवन घेतिल्ले. देखून आतां सध्या जो तांत्रीक बिगाड जाला ताचे खातीर पुण्यात तांणी धाडून दिल्लो आसा. देखून हाचे आदीं जशे 22 गाडयो थंय त्या जाग्यार सुवातेचेर जो स्क्रॅपाक दिवपाच्या अवस्थेन पाविल्ले आसा तसो आतां होय ट्रकाची तशीच अवस्था जातली काय अशी तिडक ताणें ह्या वेळार उक्तायल्ली आसा. देखून ही बातमी सविस्तर तुमी गोमंतक टुडे बुलेटिनान मुजरत पळोवची. तर ह्यो आशिल्ल्या आतां मेरेनच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो. आनीकूय बातम्यांक लागून आमच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे हे बुलेटीन मुजरत पळयात. तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 लायव्ह पळोवपाक विसरूं नाकात. इतलेंच म्हणीत आयचें न्यूज रूम बुलेटीन हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन हर्ष सयत हांव समिधा कुंकळकार. गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज दिसभरान खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे एंकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया. ही वसणुकेतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारी पासून सुरू जातली. डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू जो अजून तसोच प्रलंबित आसा. गोंयांत सुद्दां तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता. फुडल्या शिक्षणीक वर्साक सावन उजो पालोवपी दळ आपत्ती वेवस्थापनाचो अभ्यासक्रम जो आसा तो सुरू जातलो. अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता. पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागो निश्चित केला.